कोण करता टॅक्सी सगळे गोंयकारांकडे घरांनी बायकी जाल्या अदर एक्टिविटीज जे क्रायम रेट वाढला ते पळयना सिव्हिजम कमी जाला क्रायम रेटीक लागून आनी कित्याक लागून फॉरेन ट्युरिस्ट येयना कित्याक क्रायम रेटीकूच लागून आनी काय ना क्रायम रेट जितली वाडलेली आहा तेजो कंट्रोलूच दवरलो टॅक्सी कार जे म्हणटा टॅक्सी कार ओवर चार्ज करता हे करता एवरी ऑर्गनायझर रिलेटेड टू ट्युरिजम चार्ज एक ट्युरिस्ट जेन्ना सिजन आसता तेन्ना एक चार्ज फुडेच आसतात ना ते म्हणटा हांव टॅक्सी कारूच चार्ज करता हॉटेलान वचत जाल्यार एक सादी जेवणाची थाली तूं जेवंक वचत जाल्यार 700 रुपया काडटा तूं खंयसर वचत जाल्यार नॉर्मल आमी लोकल जेवण जाल्यार 140 टू 700-800 चार्जीस ते चार्जीस एक्स्ट्रा जातात बट तिंका ते पडलेलेच ना तेंचेर कोणाचो कंट्रोल ना टॅक्सीकारांचेच म्हणटा ते म्हणटा की बॉम्बेसान येता हिंगासर 3,000 पण कोण प्रायवेट जेट फ्लायट करून 3,000 येना सिटींग अरेंजमेंटूय पळोवंक जाय कितले आहा ते जावं म्हाका सांग एक समज 10,000 लोक येता एका फ्लायटान सो ऑब्वियसली तेंचे पयशे वता आमी समज टॅक्सीकारूय समज सीट वायज पॅसेंजराक चार्ज करता तिंका 300 पडटले म्हणटा की ना आमी ओवर चार्ज करता ओवर चार्ज कोणूच आनी वयल्यान जी गॅजेटेड आतां लागून जे रेट काडला न्हू त्याच प्रमाणे इनिशियल आहली तीच आहा ती आनी तेच चार्ज करता गव्हर्मेंट गॅजेटेड चार्ज करता 3,000 रेट 80 किलोमीटर 8 किलोमीटर तेंचीच आसा गव्हर्मेंटाची लोकल कोणे चार्ज करून हाडले ती ट्युरिजमातच दिल्ली आसली मागीर ट्युरिजमान एक रेट दिल्ली आनी मागीर ट्रान्सपोर्टान काडून एग्रिगेटराक कमी रेट दिला आमी आतां चॅक करून येलो ब्लॅक लागून रेट येलो ब्लॅक एग्रिगेटराक सुबेज आसली कॉम्पिटिशन करपाक तिंकाय ते सकयल दिवचें पडटा तेंची सुबेज आसली एग्रिगेटराची पयलो येलो ब्लॅक आसली ती एग्रिगेटराक तेणी कमी दिल्ली हय अशें जावंकूच शकना न्हू ते मॉनोपॉली जाता न्हू मागीर रेट कमी दिवन समज कोणाकूय दिलें बिजनस जाल्यार मॉनोपॉली जाली ते म्हणटा आमी मॉनोपॉली करता आमी आमच्या वयल्यान कितें आहा आमी दुसऱ्या जाग्यार वचत ना आमी हिंगा आतां जॉब करता परतून येता आनी अशें न्हू की टू वेज कोण चार्ज करना वन वे गव्हर्मेंटान रेट दिला तीच चार्ज करता पण एंड ऑफ द डे येता टॅक्सीकारांचेर पण अजून पासून खंयचेच प्रूफ जावंक ना की टॅक्सीकारांक कोणी ओवर चार्ज केला आनी वयल्यान हें म्हणटा गोंयकारांक चार्ज म्हाका दिसना की गोंयकार कोण टॅक्सी करता तिंका कोण तरी अशें चार्ज करता सर हे विलिंगली वयता हे पेट्रोल घालून आमी वतात गोडशे आमचे कोण आसा ते फ्रेंड सर्कलान रिलेटिव्हान कोण आपयता पेट्रोलाचेच घालले म्हणटा आनी वता ना थोडे जाण तेय घेयना फुकटूच वता गोंयकारांक आयज पासून म्हाका दिसता कोण विलेजीन कोण आहा ते कोण आतां समज म्हाजी टॅक्सी कोणा कोण ना गाडी ते म्हाज्या कोण आहा बरो ना खंय फंक्शन आसा कोण चार्ज करता कोण चार्ज करना बरें आमी रिलेशन अंडरस्टँडिंगान वयता पण हे म्हणटा की ना गोंयकारांक जाय आनी इतले जे स्टेटमेंट दिता म्हाका दिसता की गोंयकारांक बरें पडटा मागीर म्हाका आयज पासून कोण टॅक्सी यूज करूंकूच नासतली आनी लायफान ते केन्ना टॅक्सी यूज करपाक जायना म्हाका दिसता हे ओला उबर येता न्ही तिंका म्हाका दिसता तेंचे पर्सनल तो गाडी 100 गाडयो चलोवंक जायत न्हू त्या वर्सा भितर गाडयो बंद करतात पर्सनल गाडयो काडून चलोवंक जाय जाल्यार ओला उबर मुंबई स्टार्ट केल्ले ते रिलायन्सान स्टार्ट केल्ले ऑलमोस्ट 400 गाडयो कितें जालें वर्सा भितर बंद केलें आमी इन्वेस्टमेंट करतले गाडयेचेर आनी कॅब एग्रिगेटर जोडटले तशें जावंक शकना न्हू आयज पासून तूं जितले स्टेटीन पळयत न्हू जितले कॅब एग्रिगेटर आहा ते कोट्यांनी जोडलेले आहा एकटो तरी टॅक्सीकार करोडपती जाल्लो आहा वोटाच्या सर्वायवलाक लागून नालाजान करचेच पडटा मागीर गव्हर्मेंट अशें तर सोंपतले आमचे जाल्यार करचेच पडटले बारीक लोकांक इंडिपेंडंट जगोवंकूच दिना हे गव्हर्मेंट आमकां बारीक लोकांक इंडिपेंडंट जगोवंकूच दिना हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आहलें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार कितें आमी आमचे बिजनस करता कॅब एग्रिगेटर जाले कितें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उरले कशें आमी एम्प्लॉयमेंट कशें करता मागीर एम्प्लॉयमेंट जालें की हां सॅलरीचेर काम करपाक अरे इतले आहा जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमच्या सगळ्यांच्या गाडयो रेंटाक घेवपाचे तिणीच चलोवपाचे आमकां मंथली कितें आहा तें दिवपाचें म्हयन्याक वता आनी ड्रायव्हर बीन करा मेंटेनन्स बीन करा आनी चलोवया म्हणपाचें चलोवंक जाता जाल्यार पळोवपाचें कॅब एग्रिगेटर आनी तिंका इतलेच गाड्स आहा जाल्यार 1000 गाडयो कॅब एग्रिगेटर ओन काडून चलोवंक जाय गाड्यो जाता जाल्यार पळोवपाचें केन्ना जावन लायफान केन्ना गाडयो प्रॉफिटान चलचो न्हू तिंका खबर आसा आमी इन्वेस्टमेंट करतले आनी ते एक गाडयो समज 50 रुपया चार्ज करता जाल्यार कोट्यांनी पयशे जाता एका वर्साक एकटा जर टॅक्सी करायचो जाता कोणाचो जायना लाख भर लागून सेफ जायना आणि येऊन येऊन तेच बाडी येऊन मारता सामके डायरेक्ट हिंगासर म्हणजे आमी हिंगासर बसपाचे थोड्यांचे इन्स्टॉलमेंट बरोना आमचे आनी मागीर आनी बसतले तांकां विचारून गेले जाल्यार ते केसी घालता आमी हांगा जोडटा खरें आमच्या हांगा लागीं टेम्पल आहा म्हाका दिसता इतल्या गोंयान सगळ्या गोंयान
म्हाका दिसता 30% ते 40% कोण ना कोण देवळां अशीं आमच्या गांवांत हे आमी कितें फंड काडटा आनी तांकां दिता हेल्प करता आमी अशें अशें ना आमी जोडटा आनी आमीच पोट भरता अशें ना आमच्या गांवांत कितें जालें काय ना आमी हेल्प करता कोणाकूय तशें हय तशें आमकां दुसरें ते गोवा हे एप एग्रिगेटर आमकां हेल्प करची ना आमच्या गांवांत येवन तें करपाचें ना सपोज आनी बारीक कोणागेर कितें जालें सपोज कोणाची हेजी एक्सिडेंट जालें मोठो एक्सिडेंट जालो ते आमी वयता आनी ताका हेल्प करता ते आमकां एप एग्रिगेटर घेवन आमकां हेल्प करची ना अशें उलोवपाचें कित्याक डिस्कशन जालें बगर तें जायना गव्हर्मेंटाचो एग्रिगेटर म्हणटा कितें ते आमकां 24 वरां जोताक बांदून पळय कितें आसा पयलीं म्हणजे हे जे गॅजेट काडला कॅब एग्रिगेटर हाडपाचें हे आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासता म्हणजे ते कडलो म्हटल्यार तुमी टॅक्सीकार जेन्ना त्या दिसा सगळे टॅक्सीकार गोंयचे डिफरंट वाठारांतले ते येयल्ले मेळपाक आमकां आमचे सानंद्रेचे थोडे जाण आहले आनी तेन्ना तेंच्यांनी अशेंच सांगलें तेंचो ग्रिवियन्स जो आसा तो म्हाका हे केलो की अशें दिसता आसा आनी टॅक्सीकारां वांगडा आमी स्टार्टिंगच्यान आसा आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो स्टार्टिंगच्यान टॅक्सीकारां वांगडा आसा आमी स्टार्टिंग फ्रॉम पेडण्याच्यान जर काणकोण जे टॅक्सीकारांक आमी वचोन मेवल्या जेंचे कावंटर आसा आतां हॉटेलाचे जे कावंटर आसा हे सगळे कावंटरांचेर आमच्यांनी विजीट हेजे पयलूच केल्ली सो आमकां त्या टॅक्सीकारांचो कितें इश्यू आसा जे टॅक्सीकार गोंयकार टॅक्सीकार जेंच्यांनी हो जो बिझनस आसा हो बिल्ड केला लोकांक मेळोन तुमी सगळ्यांक हे टॅक्सी बिझनस हो तुमी बिल्ड केला हो सरकारान बिल्ड करूं ना कित्याक जेन्ना ट्युरिस्ट येयले फॉरेनर येयले तेन्ना टॅक्सी हो जो बिझनस ल्हव करून बिल्ड जालो आनी आयज सगळ्यांक टॅक्सीची सेवा म्हणटा आमी सगळ्यांक मेळटा आतां जशें तुमी सांगलें की एवरी टायम आमकां ब्लेम करता आमकांच कित्याक ब्लेम करता बाकीचे जे स्टेक होल्डर बाकीचे हॉटेल्स आसा बाकीचे कोण आसा कसिनोज आसा जावं आनी कितें आसा हांकां कोण हें करना एवरी टायम बोटां कोणाक दाखयता ट्युरिजम डावन जालें म्हणटा कोण टॅक्सीकारांक लागून जालें सारकें तुमचेरूच बोटां दाखयता सो हेजे पासून आमी पयलू एसेंब्लीन जावं एसेंब्लीच्या भायर आमी मिटिंगेक पासून आमचे जो स्टँड आसा तो टोटल क्लियर दवरलो की आमी आमचे गोंयकारांक सपोर्ट करतले खूब जाण म्हणटा की टॅक्सीकार माफिया जाल्या टॅक्सीकार गँगस्टर जाल्या टॅक्सीकार आनी कितें जाल्या बट टॅक्सीकारांनी कसो बिझनस बिल्ड केला आनी कशें हे गोंयचो जो ट्युरिजम आसा हो बिल्ड केला हे कोण उलयना तुम्ही एवरी टायम तांकां ब्लेम करता सो हितून अशें दिसून येता की टॅक्सी जो बिझनस आसा हो तुमकां प्रमोटूच करपाक नाका तुमकां फक्त भायली लॉबी जावं मोनोपॉली जे भायले व्हडले हे आसा कंपनीज आसा तांकां गोंयांत हाडपाक जाय फॉर एक्झाम्पल ओला उबर जावं बाकीचे जे एप एग्रिगेटर आसा व्हडले एप एग्रिगेटर आसा तांकां हाडपाक जाय आतां खुबशीं सजेशन्स जे आसात ते म्हणटा की एडवान्स जावपाक जाय मॉडर्नायज जावपाक जाय सिस्टम बसोवपाक जाय आतां हो सिस्टम बसोवपाक जाय आनी कितें म्हणटा पळय तेन्ना तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले तुमकां आपयले तुमचे कडेन मिटींग घेतली असो एग्रिगेटर येवपाक जाय अशें सिस्टम आसतलो असो तुमकां बेनिफीट जातलो इतले पयशे तुमकां मेळटले अशें तुमकां सांगलें ना आतां फॉर एक्झाम्पल आतां ह्या कावंटराचेर तुमी आसा बांबोळीचो कावंटर आसा ह्या कावंटराचेर तुमचे आतां आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक आसा जे टॅक्सी म्हणल्यार आपणाचो सेल्फ सस्टेन बिझनस हो आपूण स्वता जोडटा तो बिझनस आतां समज आमी दवरता ना हे आमचे हे स्टेक होल्डरांक खंय ना खंय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय थंय टीटीआय जी येतली आनी ते आपणाक जाय तशें स्टेटमेंट करतले आनी ते म्हणटले की टॅक्सीकार हे करता ते इम्प्लिमेंट करता सारकें म्हणून हें जावपाक शकना कित्याक धंदो हो जो आसा तो आमी गोंयकारांनी बिल्ड केल्लो आनी हो धंदो फुडें व्हरपाक जाय आनी ट्रेडिशनली तो बिल्ड करपाक जाय ना हे सगळें तुमचेर आसा जे टॅक्सीकारांचेर आसा सो जेन्ना आमी उलयले तेन्ना आमकां सारकें कळोन येलें की हे कॉन्फिडन्सान कोणाकूच घेवंक ना स्टार्टींग तेंच्यानी मिटींग बसून आपयल्ली खंय मात ती मिटींग बसून कॉल आउट केली भायर ती फुडें मिटींग जावना सेकंड टायम मिटींग आपयली तेन्नाय मिटींग घेवपाक रेडी जावना सो मिनिस्टर जावं सीएम जो आसा दोगूय ते मिटींगेक सहभागी जावंक ना सो हितून अशें दिसून येता की ऑलरेडी तेंचेर प्रेशर येयला ऑलरेडी खंयच्यान ना खंय कितें ना कितें येयला आनी तेका लागून हें चालू आसा आतां हितून कशें आसा जेन्ना म्हाका अप्रोच केलो हांवें जो गॅजेट वाचलो आनी गॅजेटाचेर कितें कितें फॉल्ट्स आसा हे सगळे वाचले आनी ऑलरेडी आयज आमी आमचें ऑब्जेक्शन जें आसा ह्या एप एग्रिगेटाचेर तशेंच बाकीचे कितलेशे टॅक्सीकारांनी हें ऑलरेडी ऑब्जेक्शन तुमचें रेज केल्लें आसा आरटीओन घातलेलें आसा तशेंच हांवेंय हें ऑब्जेक्शन जें आसा तें डायरेक्टराक घातलेलें आसा तशेंच मिनिस्टराकूय घातलेलें आसा जे करून पयलू म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आनी आमचे टॅक्सीकार आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची खूब गरज आसा आयज अशें जाता की कितेंय हाडटा आनी जो टॅक्सीकार जो कोणूय स्टेक होल्डर आसा ताका पयलू कॉन्फिडन्सान कांयच घेयना सो आमचो म्हणल्यार जे असेंब्ली हे जे ऑब्जेक्शन आसा हे हांवें ऑब्जेक्शन ऑलरेडी इनवर्ट केल्लें आसा कित्याक
गोंयकारां वांगडा आमी रावतले फुडें वयतले आनी टॅक्सीकार हो टॅक्सी हो बिझनस हो गोंयकारांचो आसा. आतां कितें आसा बॅचीस जो आसा बॅच तुमकां खबर आसा बॅच जेन्ना घालता तेन्ना आमकां गोंयकारांक मेळटलो. हांवें तांकां एक प्रश्न केलो कित्याक हांव आयज एडिशनल डायरेक्टराकूय मेळ्ळो तांकां विचारलें की बाबा हे तुमी म्हणटा की तुमी एप एग्रिगेटर हाडटा तुमी कॉन्फिडन्सान घेतले लोकांक ते म्हणटा आमी टॅक्सीकारांक थोड्यांक मेळ्ळे तेंचेर डिस्कशन केल्लें अशें खूब कितें सांगपाक लागलो. तेन्ना हांवें तांकां विचारलें की बाबा जे तेंचे ग्रिवियन्सीस जातले आतां फॉर एग्जाम्पल हो हें एक हॉटेल आसा आनी ह्या हॉटेलाच्या भायर हो स्टँड आसा. ह्या स्टँडाचेर समज येता भायले एप एग्रिगेटर येता व्हडले व्हडले एप एग्रिगेटर आनी ते समज पॅसेंजरांक घेवन वयता. सो तितून तुमी कितें आसा तितून तुमी जिओ टॅगिंग केला तो म्हणटा अजून सद्याक कांय ना. सो सद्याक कांय ना फुडें कितें करतले म्हणून कितें हें आसा. सो अजून पर्यंत ते क्लियरिटी कांयच ना. समज जिओ टॅगिंग तुमी फेन्सिंग करतले जिओ फेन्सिंग हें दवरतले तशें कांयच जाल्लें ना. म्हटल्यार कोणूय फाल्यां एप एग्रिगेटर येतलो ह्या हॉटेला कडेन येतलो आनी हॉटेला कडल्यान पॅसेंजर घेवन वयतलो ही रियलिटी आसा. आनी तें समज जालें जशें तुमी सांगता आतांच आमचो बिझनस ना फुडें आनी कितें बिझनस करतलो. सो हो बिझनस उरपाचो ना. सो हें खरें म्हटल्यार जो TTAC म्हणटा की आमकां एप एग्रिगेटर सद्याक जाय आनी टुरिजम बूस्ट करतले. आतां कितलेशे गव्हर्मेंट जशें क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता जो क्रायम रेट वाडत आसा जशें आमचे लँड यूज चेंज जाता आमचे कितलेशे अर्बनायझेशन जाता हेजेर कोण उलयना. TTAC हेजेर एकूच स्टेटमेंट करूं ना. म्हाका टॅक्सीकारांचे स्टेटमेंट हे चालूच आसा. तुम्ही पळयता आसतले न्यूजार एवरी टायम ते मिटींग घेता प्रेस कॉन्फरन्स घेता इंटरव्यूज दिता आनी टॅक्सीकारांच्या विरुद्ध उलयता. सो आमी ऑलरेडी आमच्या सायडीच्यान एक जो ऑब्जेक्शन लेटर आसा ते ऑब्जेक्शन लेटर घातलेलें आसा एसेंब्लीन. आतां रोखडीच एसेंब्ली सेशन येवपाचें आसा ते एसेंब्ली सेशनाक आमचो जो ओपोज आसा तोय आमी उलयतले. बट एक तुमकां एक सांगता की सगळ्यांनी एकटे रावपाची खूब गरज आसा कित्याक आयज टॅक्सीकारूच न्हू गोंयकारांचो खंयचोय धंदो आसो ह्या धंद्याचेर आड येयल्ले आसा खंयचो धंदो आमचो काबार करपाक जाय. सो हो काबार जावपाक जायना म्हणून आमी एकटे रावपाची गरज आसा. हांव तरी तुमच्या वांगडा सगळो आसा तुमी केन्नाय उलो मारता. आयज म्हाका अविनाशान फोन मारून सांगलें की आयज मेळपाक जाय आनी तांकां सांगलें की हांव येता आयज रातचो हांव आसतलो म्हाका एक मिटींग आसा ती मिटींग करून रोखडोच येयलो. पूण एक सांगता सगळे एकटे समज रावले गोंयभरांतले टॅक्सीकार जावं बाकीचे गोंयकारूय एकटे समज रावले जाल्यार ह्या फायटीन आमी सगळे सोंपपाक शकतले. कितें आसा हो मिनिस्टर मोवीन बिझनस ताका मात्तूय पडलेलें ना. तो एवरी टायम स्टेटमेंटां व्हडली व्हडली दिता भाशणां व्हडली व्हडली दिता मात तो ग्रावंड रियलिटी पळोवंक येना. एक दीस पासून मोवीन बिझनस तुमी म्हाका सांगा तो ओपन प्लॅटफॉर्माचेर येवन तुमचे कडेन डिबेट केल्या जावं तुमचे कडेन विचारला की तुमचे कितें प्रश्न आसा विचारला तुमचे कडेन. मोवीन बिझनस बिंग अ मिनिस्टर तेणें येवन विचारपाक जाय न्हू की बाबा तुमचे कितें प्रश्न आसा टॅक्सीकारांची कितें प्रश्न आसा. जो ते म्हणटा आमी सगळे स्टेक होल्डरांक घेवन वयता. अरे टॅक्सीकार इज अ मेजर स्टेक होल्डर फॉर टुरिजम. हो टुरिजम बेल्टाक सगळो टॅक्सीकारांक लागून चलता. हांगा अशें जातलें की एकदां हे एप एग्रिगेटर येयले कोणूय येतले आनी हांगा ड्रायव्हर सगळे भायरसून हाडटले आपणाची टॅक्सी घेतले आनी ते हे एप एग्रिगेटर चलयतले. आनी हे रियलिटी तुमकां खबर आसा ऑलरेडी हे गोवा मायल्सान जाता. हांगा हे स्टँड बीन कांय उरपाचें ना. हांगाच न्हू सगळे गोंयभरान स्टँड कांय उरपाचें ना. आनी खूब जाण स्टेटमेंट दिता आमकां कांय खबर ना म्हणून. हेंय तुमकां सांगपाक सोदता थोडे रुलींग आमदार आसा ते रुलींग आमदार अशें स्टेटमेंट दिता की तांकां कांय खबर ना सीएमाक कांय खबर ना. एक तुमकां सांगूंक सोदता हे जे ऑफिशियल गॅजेट आउट केला ते जो कॅबिनेट मिटींग आसता कॅबिनेटान मिटींग मिनिस्टर बसता आनी मिनिस्टर हे ऑफिशियल गॅजेट आउट करता. आनी ह्या ऑफिशियल गॅजेट आउट करता जाल्यार ताका सीएम बाकी जो मिनिस्टर आसा मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीचे जे जितले मिनिस्टर आसा ह्या सगळ्या मिनिस्टरां कडेन डिस्कस करूनच हे आउट केल्लें आसा. विथआउट दॅट आउट करपाक शकना. जशी पंचायतीन फोर्टनायटली मिटींग जाता जे पंच मेंबरांक घेवन उलयता तशी सेम कॅबिनेट मिटींग जाता. ह्या कॅबिनेट मिटींगेक हो अप्रुवल दिता आनी हे अप्रुवल आउट जाता. आतां सद्याक हे ड्राफ्ट आसा आनी हे आउट सजेशन्स आसा ऑब्जेक्शनाक आउट आसा. मात सरकाराचो सद्याक हें आसा म्हणल्यार हिस्ट्री आसा ह्या सरकाराची की ते बेश्टे आउट करता नांवा पुरती पूण फुडें इम्प्लिमेंट करपाक रोखडेच रेडी आसता. खबर आसा न्हू तुमकां PCPची अमेंडमेंट हाडली ते आउट केला आमी ऑब्जेक्शनाक दवरला हेका दवरला म्हणटा आनी मागीर ते सगळे पास करता. सो आमी रस्त्यार येयल्या शिवाय कांय जायना. रस्त्यार येवचेच पडटले. म्हाका तरी दिसता रस्त्यार येवचेच पडटले सगळ्यांक. रस्त्यार येयना नाल्यार हें चालूच उरतलें. आमी एप्लिकेशन घालतले कंप्लेन घालतले हें सगळें चालू उरतलें. पण दुसऱ्या सायडीच्यान आमकां रेडी रावचें पडटलें. आमच्या टॅक्सीकारांक सगळ्यांक रेडी रावचें पडटलें की आमी रस्त्यार भायर सरपाक. आमी तुमच्या वांगडा आसा. हेच्या पयलूय कितलेय टॅक्सीचे मुवमेंट जाल्या कितेंय जालां आमी सदांच टॅक्सीकारांचो ट्रेडिशनल टॅक्सीकार आमचे आसा तेंचो सेंटिमेंट आनी तेंची जी आयडेंटिटी आसा ती उरपाक लागून आमी काम करता आनी हेचे फुडेंय करतले. सो तुमकां हेच्या फुडें आनी कितें दिसता
ते तुमी म्हाकाय सांगपाक शकता, जे आमी फुडें मांडपाक शकतले असेंब्लीन जावं खंय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जावं खंय आमी मांडपाक शकतले. कित्याक तांकां अशें तरी दिसता की ते लोकांच्या बेनिफिटाक लागून हे एप एग्रीगेटर हाडटा. लोकांचे आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान कितलेशे लोक आसा आनी त्या लोकांक चडशे जाणांक तरी एप एग्रीगेटर जो ते म्हाका तरी दिसता की तितलो नीड आसा जाल्यार सामके कमी आसतले. मात चडशे लोक जे आसा तेंचे ऑलरेडी आपणाची व्हेकल्स आसा, ते आपणाची व्हेकल घेवन ट्रान्सपोर्ट करता. आनी समज तांकां दिसता थोड्यांक एकाचे थोड्यांक टॅक्सी हांगा कितें करता जाल्यार आमी एकामेकाक हेल्प करता, जे कम्युनिटी हेल्प करता, आमच्या गांवान हेल्प करता, कम्युनिटी बूस्ट करता, देवळांक जावं चर्चींक जावं आनी कितें आमच्या कम्युनिटीचे कितें आसा प्रोग्राम तेका आमी बूस्ट करता. हे जो सेंटिमेंट्स आसा एकामेकाचो, हो सेंटिमेंट्स आमी राखून हे टॅक्सीचो बिझनस दवरिल्लो आसा. आनी फाल्यां समज अशें मोनोपॉली व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीज येयल्ल्यो, तो फायदो आमकां लोकॅलिटीक जावची ना. हो फायदो फक्त ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबीक जातलो, हे व्हडली टॅक्सी जी लॉबी येवपा आसा त्या लॉबीक जातलो. आमच्या लोकल टॅक्सी ओनर जे आसा तांकां काय जावपाचो ना आनी सोसायटीकूय जावपाचो ना. हांगा व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन्स जे आसा ते आपणाक जाय तसो फायदो करतले. ओके, सो तुम्ही एकटे रावा, हांव तुमच्या वांगडा आसा, आमचो पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तोय तुमच्या वांगडा आसा. आनी कितेंय तुमकां दिसता तुमी ओपनली म्हाका सांगा, फोन मारूनय सांगपाक शकता तुमकां कितें सांगपाक जाय जाल्यार. आनी तुमकां केन्नाय गरज पडटा तेन्ना हांव तुमच्या वांगडा उबो आसतलो. पळय, एग्रीगेटर म्हटल्यार कितें? एग्रीगेटर म्हटल्यार तुका एप बेस्ड एग्रीगेटर. एपाचेर तूं जेन्ना हें करता तुका 24 वरां तुका 10 वरां तूं जितली हें मारतलो तें आनी रेट कोण डिसायड करतलो तो एग्रीगेटर डिसायड करतलो. आयज कशी आसा तुमची रेट सरकारान डिसायड केल्या ते रेटी प्रमाणे तुम्ही मारता, करेक्ट? सो ती जी रेट जी आसा ती रेट फाल्यां कितें आसा तांकां जाय तशी रेट आनी तांकां मार्जिनूय येता. समज एक 100 रुपया तुमी घेता नाल्यार 30% तेंची मार्जिन आसतली. फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां एअरबीएनबी पळयता, एअरबीएनबी जाणा तुमी स्टे दवरता एअरबीएनबीक लागून. ते कशें तो सिस्टम कसलो जाता तांकां 100% म्हटल्यार 1000ची समज तुमी एक रूम बूक केलो कितें एअरबीएनबीचेर हें बूक केलें जाल्यार तितूंचे 300 रुपया जो आसा तो एअरबीएनबी वयता तेंची सर्विसीक लागून. सो सेम थिंग जातलें. फाल्यां तुमकां समज जॉयन करपाक लायतले आनी मागीर तो सर्विसीक लागून तुमकां अमकेच हें करतले. आनी ते स्टार्टींग हो प्लॅन तुमकां सांगता. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी पळयता आसतले रिलायन्स जिओ, जेन्ना जिओ हाडली तेन्ना तुमकां कितें केलें? तुमकां फ्री दिलें. सगळे लोकांक फ्री, सगळ्यांनी जिओ घेतले आनी बरें फ्री म्हणून इंटरनेट दीस रात यूज केले आनी तुमकां हॅबीट घातली, म्हणजे तुमकां संवय घातली की तुमी यूज करचें. आनी आतां कितें केलें? आतां 3 म्हयन्यांचो जो पॅक आसा तो 900 रुपया. पयलू कितें जाल्लें? फ्री आसलो. एक टायमार 3 म्हयन्यांचो पॅक जो आसा तो 350 रुपयाचेर चलतालो, सारकें? आनी आयज कितें जाला? तो 3 म्हयन्याचो म्हटल्यार इतली हायप केली म्हटल्यार 600 रुपया सुमार, ऑलमोस्ट 600 रुपीज सुमार तेंच्यान वाडयले. सो सेम थिंग जातलें. हांगा मोनोपॉली करपाचो म्हटल्यार मोनोपॉली करपाचो कसो? पयलू तुमकां रेट सवाय दाखयतले ते सगळे एप बेस्ड टॅक्सी येतले, ओला उबर जावं आनी खंयच्यो कंपनी ज्यो आसा व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी सगळ्यो इन्वेस्ट करतलो. ऑलरेडी तेंच्यांनी कितले इन्वेस्ट केला कोण जाणा, कितले पयशे घातले कोण जाणा, टॅक्सी कितले घेतले कोण जाणा. पूण ते इन्वेस्ट करतले आनी मागीर लो लोकांकूय दाखयतले की आमी सवाय दिता आनी लोकांकूय फुडें मागीर कितें करतले? लो रेटी वाडयतले आनी मागीर कितें जाता तितले म्हटल्यार बाकीचे आमचे ट्रेडिशनल टॅक्सीकार आसा ते जाम पडटले, सारकें? तुमकां जाम करतले की बाबा इतले सवाय दिता, सगळे आमी थंय वयतले. मागीर ते ऑटोमॅटिकली रेटी वाडयतले. आनी ही फूल स्ट्रॅटर्जी आसा की लोकल बिझनस हे आसा पळय ते सोंपोवपाचे. तुमकां कितें दिसता? अशें जातलें काय आनी कितें आसा तितलें? तुमकां बरें कितें घरांत आनी कितें मेळटलें खावपाक जेवपाक आनी नेटाक? गोवा मायन्साक जॉयन हय 3:30 काणकोण हय काणकोण 5:30 सुमार पावलो. हय रात भर रावलो, काय ना. दुसरे दीस दनपार लगून रावलो, काय ना. हाजो अर्थ एमटी ऑफ म्हणल्यार लॉस. हें जातलें ना. तोच सिस्टम लागतलो न्हू. ते फाल्यां कशें ते आतां सद्याक कशें जाल्ला तांकां जाय की असले सिस्टम लावपाक, जो सिस्टम गोंयांत हरशीं चलपाक शकता. कित्याक गोंय मेट्रो सिटी न्हू. आतां मेट्रोन कितें आसा? मेट्रोन खूब लोक आसा, पॉप्युलेशन चड. गोंयची समज 15 लाख पॉप्युलेशन आसा नाल्यार भायर कशें आसा करोडांची पॉप्युलेशन. मुंबय मागीर तूं हांगा बेंगलोर वच नाल्यार पुणे वच, करोडांनी पॉप्युलेशन आसा. सो ते पॉप्युलेशनान ते चलता. कित्याक गेलो म्हणटकूच परत तुका एक बॅक ट्रिपीक परत मेळटा. हांगा तुका चलपाचें ना तें. हांगा चलपाचें ना. हांगा कितें आसा हे डिपेंडंट ऑन टुरिस्ट, मोस्टली ऑन टुरिस्ट. हांगा टॅक्सी चडशे लोकल रॅरली यूज करता, चडशे कोण यूज करना. कोणी केन्नाय एअरपोर्टाक वचपाक जाय आनीक वचपाक जाय नाल्यार टॅक्सी सांगतले. मात
मॅक्सिमम जे लोकल ट्रान्सपोर्टेशन तुम्ही केन्ना पळयना पण टॅक्सीन भोंवता कशें भोंवता म्हणजे तुमकां व्हरता रॅरली कोण व्हरतलो कोणाक दिसता कोण गाडी चलयना जावं आनी कितें आसतलो तेंका व्हरतलो पण चडशो जो ह्या बिझनस आसा तो टुरिस्टांचेर आसा सारकें मेट्रो सिटीन कामाक वयता आसतना ते टॅक्सी बंद जाली कित्याक तिका पार्किंग मेळना न्हू. हय पळय तो आतांच न्यूज जालें कर्नाटका ना मोस्ट ऑफ द सिटीज आता पंजाबाकडे प्रॉब्लेम आसता काय कर्नाटका तेंचे आहले स्ट्रायक्स सर आता ऑलरेडी तेंच्यांनी बॅन म्हणून सांगलो ओला उबर आनी रॅपिडो आता सर आता एक आमच्या गोंयांत आता पळय येद्दी 5 स्टार हॉटेल आहा 5 स्टार हॉटेल आहा आमी आता तिंका एक इतल्या बरी सर्वीस दिता गांवांचे हे करून सगळे डिसिप्लीन सारखे लायक वेल ड्रेस अँड शूज हे ते सगळे घालून ते आमी तिका सर्वीस दिता सो ते जे ओला उबर हे एग्रिगेटर येयले काय ना ही सर्वीस तिंका मेळपाचीच ना इवन हॉटेलांनी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी हे चिंतपाक जाय आमी आता तिंका एक इतली बरी सर्वीस दिता गांवचे हे करून तर हे एग्रिगेटर येत जाल्यार तिंका ही सर्वीस मेळपाची ना आनी ते पळय तें कशें आसा हांगा तुमी एक सिंगल टॅक्सी ओनर सिंगल टॅक्सी ओनर जो आसा तुमकां खबर आसा आपूण स्वता एक टॅक्सी ओनर आपूण ओनर येलो तुमी जेन्ना तेका वयतले कंपनी वयतले तुमी ओनर उरपाचे ना तुमी तेजे सर्वंट जाले कोणाचे तेंचे तुमी ड्रायव्हर जाले तेंचे आनी ते ओनर जाले कोण एग्रिगेटर कोण येता पळय तो ओनर जालो आनी तो तुमकां जाय तसो चलयतलो फाल्यां तुमी समज कितें म्हणटा आनी तुमकां डाक करून भायर काडटा मागीर कितें जालो तुमी बंद तुमकां मागीर दुसरे कडेन सोदचें पडटा सो ही मोनोपॉली करपा सिस्टम तो बंद आनी आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी गोवा मायल्स घेता गोवा मायल्साक तुमी बूक केलें पयलींच तुका पेमेंट करचो पडटा आनी ते येयना जाल्यार मागीर परत बंद तो इतले खुबशे कंप्लेनी ऑलरेडी येयल्ले आसा सो तशें अशें ना की बाबा तुमी हे बेज धाडटले आनी तें सारकेंच चलतलें हेंय ना आतां ऑलरेडी ते कर्नाटकान तिनूय सर्विसीस बंद केल्यो ओला उबर आनी रॅपिडो बंद करता सो हो जो सिस्टम आसा पळय हो मुद्दम लोकांचो धंदो बंद करपाक आनी आपणाचो बिझनस चालू करपाक कितें आसा कितें समज चालू करता तांकां थंयच्यान डायरेक्ट फायदो जातलो एक वन टायम फायदो डायरेक्ट हांगा कशें आसा हांगा सगळे सिंगल ओनर आसा ओके सो तुमकां केन्नाय गरज पडटा कितें आसल्यार सांगा म्हाका हांव तुमच्या कडेन आसा ओके एसेंब्लीन बसून हे आमी इश्यू जो आसा तो आमी काडटले आतां बसून आमी टॅक्सीकारांक आसले आतां माफिया हे ते गुंडा हे ते म्हणटा हे आतां इतले करप्शनान बुडलेले आहा हिका काय कोण काय ना आनी हे आपणाक जाय तशी दादागिरी जाय दादागिरी करता आतां पळय तूं खरें म्हटल्यार इतले टॅक्सीकार आसा ते टॅक्सीकारांक आपोवन तुमच्यांनी एक मिटींग घेवन जावं तेंचेर सजेशन्स घेवन हे इनपुट्स घेवन कितें तरी सिस्टम लावपाक जातालो पूण तेंकां नाका तुमचे कोणाचेर आयकोपाचेंच ना ते आपणाक जाय तशें करता टॅक्सीच्या हितूनूच न्हू खंयचोय आतां कितें आसा आनी कितें गॅजेट हाडटा ते कोणाक डिस्कशनूच करना ते म्हणटा कितें ओपोज करतले ते पयलूच म्हणटा म्हटल्यार ओपोज कित्याक करता कित्याक ते लोकांक नाका म्हणून नाका न्हू तुमकां जाय तशें हाडटले तशें जायना सिस्टम तुमची ऑब्जेक्शन दिल्या मरे ऑब्जेक्शन घातला सगळ्यांनी घातल्या 2,000 येयले म्हणटाले ते ऑलरेडी सो जे लोकल टॅक्सीकार आसा पळय ते सगळ्यांची ऑब्जेक्शन घातला मात ते ओवररूल करून आपणाक जाय ते करता टीसीबीच्या हितून आमी घातलेली ऑब्जेक्शन सो तो ओवररूल करता आपणाक जाय ते करता मात स्ट्रॉंग फोर्स जेन्ना लोकांचो दिसतलो टॅक्सीकारांचो स्ट्रॉंग फोर्स दिसतलो पळय तेन्ना तुमकां ओवररूल करपाक शकची ना तो डिमांड त्याच बसून घालपाक जाय की आमी फाटीं सरपाचे ना आनी एकदां फाटीं सरले जाल्यार फाटींच उरले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.